Museum of Goa is 10 years old, 10 वर्सां जाली. And we are presenting one of the largest exhibitions ever presented in Museum of Goa. This exhibition is curated by my daughter, Sharda. And the subject of this exhibition is Festivals of Goa. Maka हे exhibition खूप आवडलें आणि I think Sharda has done a fantastic curatorial debut because सगळ्यात महत्त्वाची गजाल म्हटल्यार जे ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समन आहात, नरकासूर जातात, माटोळ्यो जातात, क्रिसमस ट्री करतात, ह्या सगळ्यांक तांणी ह्या एक्झिबिशनाक आपयले. तांणी आपली कामां दाखयली आनी एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टायम नरकासूर, माटोळी हांकां एक कॉन्टेम्पररी आर्ट स्टेटस मेळ्ळो. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट ऑब्जेक्टीव ऑफ आर्ट इज टू ब्रेक ड्युएलिटीज. म्हणटकर आमी सुपिरियर आर्टिस्ट ते कमी आर्टिस्ट न्ही, ऑल आर्ट हातूंत बाउंड्रीज आसूंक जायना, बाउंड्रीज आसूंक जायना. सो देर इज नो अस एंड अदर्स. आनी ह्या एक्झिबिशनांतल्यान तुमकां गोंयाच्या सगळ्या सणांचे, फेस्टिवलांचे एक बरें दर्शन जाता. प्रत्येक गोंयकारान हें पळोवंक जाय, प्रत्येक टुरिस्टान हें पळोवंक जाय, कित्याक गोंय म्हटल्यार फक्त समुद्र किनारे आनी पार्टिसीन न्ही, गोंयांक आनी खूब कल्चर आसा. ते कल्चर ह्या एक्झिबिशनांतल्यान दिसता. आनी म्हाका दिसता आय शूड कॉंग्रॅच्युलेट माय डॉटर शारदा फॉर डुईंग सच अ फॅन्टॅस्टीक जॉब. पप्स ते आतां तुमकां त्या सगळ्या एक्झिबिशनाची एक टूर दितले. आता सुबोध केरकरान जशें सांगलें की हो आमचो 10th एनिवर्सरी शो. ह्या एनिवर्सरी शोन आमचे कडेन 90+ आर्टिस्टांचे कामां आसा आनी ऑलमोस्ट 200 सुमार वर्क्साच्या चड हांगा सगळें आमी प्रदर्शीत केलां. सो यो आतां हांव तुमकां सगळीं ही कामां दाखयतां. गौरांग नायक आनी तांच्या ऑलमोस्ट 24 पिपलाच्या टिमेन हो नरकासूर श्री बाल हनुमान टेम्पलान आसोयणा तयार करपाक सुरू केलो. मागीर तो हांगा आयलो आनी म्युजियमान मागीर 10 दीस ताजेर तांणी काम करून तो एक दीस काडून तांणी हो कंप्लीट केलो. हो नरकासूर जो आसा तो ताका भांगर आसा, तो हातान सोरोप धरला, मोठ्ठे पोट आसा आनी एज पर दी आर्टिस्ट तो म्हणटा की हो नरकासूर जो आसा तो नॉर्थ आनी सावथाचे जे इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक्स आसतात नरकासूर करता आसतना त्या दोनांचो हो एक कॉम्बिनेशन. आनी तांणी हो मॅकॅनिकली केला. तातूंत नरकासुराची जिबली घालता आनी सोरपाचें तोंडूय घालता. This has been done in order to ensure that every visitor who comes gets to engage with the Narakasur and understands the effort and the scale at which Diwali is celebrated in Goa, which is where a lot of the community come together to create a large monster, a demon like a Narakasur. Usually the Narakasur is created and one day before Diwali it is burnt. But this Narakasur is going to stay here for the next 3 months so that the public can come and engage with this beautiful work of art. आता जेन्ना आमी गोंय चित्ता, when we think about Goa and the festivals in Goa, we usually think of Diwali, we think of Sanja, we think of the Carnival. ताज्या शिवाय आमच्या तकलेन फेस्टिवलांची नांवाच येना. पूण हें जें एक्झिबिशन आसा, this is a photo exhibition called Seen and Unseen, curated by Indrajit Khambe, Prashant Panjar and me. And the focus here is to represent the macro, nano and micro festivals that Goa has. आता आमी तवशांचे फेस्त आयकलां, आमी केळ्यांची जात्रा आयकल्या, शेणी उजो, शिगमोत्सव जे जाता तातूंत शोरोत्सव जाता, द 3 किंग्स फेस्टिवल्स आसता,
गूड फ्रायडे आमी कसो सेलिब्रेट करतात, पोतेकारांचे फेस्टिवल कशें सेलिब्रेट करतात, सांगोड कसो सेलिब्रेट करतात, हे तुका गोंयचे 30+ फोटोग्राफर्स ह्या एग्जिबिशन द्वारा हांगा सगळें तुमकां दाखयतात. The second important exhibition as a part of the Festivals Goa is called the Collaborative Community Projects, which includes 3 most important community projects like the Matori, the Narkasur and a crochet Christmas tree. Here these projects basically talk about how Goans come together to create a large art effect. Most festivals in Goa are rooted in art and craftsmanship, and usually you don't get to see this craftsmanship in art galleries, but for us, if we are doing a show on festivals, it was very important for us and mandatory to include all the local craftsmanship who often don't even call themselves artists. But here you see that we've showcased 3 major projects as a part of the show. The first is a Matori. Now what is a Matori? Ganesh Chaturthi, when we celebrate in Goa, Ganpatiच्या वयर आमी एक Matori करतात, where we put both edible, non-edible and medicinal plants that are found across Goa during that season. This work here has been created by 2 major artists from Goa, Tanaji Gowde and Datta Naik, along with 24 other artists who have supported them to create this work. हांगा तुमकां गणपती दिसता, हे सगळे आंब्याच्या काथ्यांनी केल्या. तुका वेगळी वेगळी प्रकारची सांग्यो दिसतल्यो, फळां दिसतलीं, भाजयो दिसतल्यो, कॅक्टस दिसतले, धान दिसतले. हे सगळे ताणें घेवन वयर डेकोरेट केला मिस्टर दत्ता नायकान. आनी मागीर तुमकां दिसता एक हनुमान जो सुपारेंचो केला. सुपाऱ्या बरोबर गुंज्यो आसा, ताजे बरोबर रायस आसा, ताजे बरोबर हांगा पणस दिसता, तुमकां एक फुलां दिसता, सूर दिसता. अशे वेगळे वेगळे प्रकारचे ऑलमोस्ट 100 वयर वेगळे वेगळे तरेचे गोश्ट्यो आमी वयर लायल्या. आमच्या म्युझियमान दिसाक ऑलमोस्ट 200 लोक येता, आनी जेन्ना ते ह्या रुमान येता आमी तांकां सांगतात की हांगा बसून आड पडचें आनी अशें पोवन फूल वयरची माटोळी पळोवची. तशी तुमकां सगळी माटोळी दिसता आनी सगळे ते जितले तांणी फळां फुलां सगळीं लायल्या ती सामकी सुंदर तरेन तुका पळोवंक मेळटा. Right now we're standing next to a 17 feet tall crochet Christmas tree created by 25 different crochet women artists from Goa. All of these are 1000 pieces of crochet, hand crocheted and put together in the form of a Christmas tree with a little star on the top. This work has been created by Sheena Pereira, Sharmila Mazumdar and Sophie Shivraman along with 25 other Goan artists. Right now we're standing in front of our 3rd exhibition, which is titled Side by Side. This work is created by Subodh Kerkar and it talks about the syncretic culture that Goa has. It talks about the diverse
cultures that we live with, that coexist with one another, which is why it is called side by side. Christians live next to Hindus, there is a turas next to a cross. Same way, this artwork has been created using the wood from a traditional old Hindu temple along with a old antique Christian statue of Christ. This work here showcases that Goa is a very, very diverse state and that all differences exist, but yet we live together next to each other, side by side, in solidarity, in support with each other. This work here is by a very important artist from Goa called Pradeep Naik, and here he's trying to showcase the Way of the Cross, a festival that is celebrated in Mandre village, and through this abstraction he showcases the procession that takes place during the Lent season. Right there is a very interesting work by Shripad Gurav, who has used a very interesting technique of painting behind a glass and showcasing different festivals of Goa like Sanjao, Ghodemodni, Shigmo and the Carnival. Here we have another important artist from Goa, Chaitali Moraskar, who has showcased on pots different women wearing fatio or flower garlands that we wear for different festivals. So तुका वेगळी वेगळी हातून फुलां दिसूंक शकता. तुका फात्यो दिसतल्यो, तातून तुका मोगरी दिसतली, जायो दिसतल्यो, मॅरीगोल्ड दिसतलें, आबोली दिसतली. आनी गोंयान जितल्यो जितले फेस्टिवल्स जाता आनी वेगळे वेगळे फेस्टिवलाक जशे जशे सीजन वता तशे तशे फ्लावर्स चेंज जाता, ती ताणें ह्या हातून दाखयल्या. This again an important artist, Francis D'Souza, who has showcased the everyday life of Goans and how they celebrate festival, how celebration is part of their everyday life. बारीकसाणीन पळयलें जाल्यार तुका वेगळे वेगळे सीन्स दिसतले हांगा. थिगूर बार एंड रेस्टॉरंटान जेवंक वतात ते लोक. हें आमी अशें इंटरप्रेट करतालीं की गणेश चतुर्थीक केन्ना केन्ना नुस्तें खावपाची सामकी रूच येता, तेन्ना केन्ना केन्ना आमी वळूच बार एंड रेस्टॉरंटान वचून आमचें नुस्तें खाता. अशे तरेन ताणें वेगळे वेगळे गोंयचे सीन्स दाखयल्यात. आमच्या हांगा समोर आसा मानसी त्रिवेदी, हें एक एब्स्ट्रॅक्ट इन्स्टॉलेशन आर्टिस्ट, आनी ताणें हांगा बेजिकली स्वाहा म्हणून एक काम केलां आनी तातूंत लहराई जी आसा देवी ताजें एक इंटरप्रिटेशन हांगा तें दाखयता. हें एक देवेश गडेकराचें काम. हांगा तुका एक घंटा दिसता, अ बेल, आनी तातूंत येदेशें घर. तुका जाय तशीच ही घंटा वाजोवंक मेळटा. आनी हाजी आयडिया अशी की गोंयान चर्चीज आसा आनी टेम्पल्स आसा आनी दोनूय प्लेसिसांचेर तुका घंटांचो सकाळ फुडें बरो आवाज येता. तो हो सिंक्रेटीक परत जो आमचो कल्चर आसा गोंयान तें दाखोवपाची हांगा प्रयास केला. हांगा तुमकां दिसा पेथीची जात्रा कौसल्या गडेकरान केल्या. वेगळी वेगळी तुमकां मुखवटे हांगा दिसतले, ते ताणें एक्रिलीक ऑन कॅनवस करून केल्या. तशेंच हांगा विराज नायकाचें हें तुमकां व्हडलेशें एक पेंटींग हांगा दिसता. हांगा आमकां जें दिसता तें शिवम हलमलकराचें वेरी वेरी इंटरॅक्टीव वर्क. हांगा तुका दिसता की गोंयान जो दशावतार जाता तातूंत एक पेटी आसता आनी ते तूं सगळे वेगळे वेगळे गोश्टी घेवन तूं वता आनी नाटकची तयारी करपाचो प्रयास हो. सो हांगा तुका जाय जाल्यार हें घालूंक मेळटा आनी आर्टिस्ट म्हणटा की जाय तशें तुमकां मुकूट काड, हें काड आनी तूं हांगा सारको तयार जा. कशें ती मेकअप लायता तशें मेकअपाचें हांगा सामान दवरलां तांणी. तशेंच तांणी हांगा एक मिरर दवरला, तातूंत तूं तुजें तोंड पळोवंक शकता. ओके, सो हें एक इंटरॅक्टीव इन्स्टॉलेशन आनी आर्टिस्ट हांगा जितले लोक येतात तांकां एक एक्सपिरियन्स दिवंक शकता की जसो दशावतार गोंयान जाता तेन्ना कितें घडटा हें सांगपाचो ताजो प्रयास. हें जें आर्टवर्क आसा तें पांडुरंग नायक, वेरी यंग आर्टिस्ट ऑफ गोवा केलां आनी हांगा तो दाखयता की कसो एक शेवगो
ज्या हाणें आमी शिरवळ्यो करतात त्यो ताणें पोर्सलीन आनी क्ले यूज करून तयार केल्या. हियर ही इज ट्रायंग टू रिमेंबर हीज ग्रँडमदर हू यूज टू मेक दीज शिरवळ्यो फॉर हिम. तातूंत बरें कोकोनट मिल्क घालून तो बरो गरम गरम तो खातालो. त्यो याद्यो ताणें ह्या फेस्टिवलच्या एग्जिबिशनान प्रदर्शन केलें. हे वर्क हाजें नांव मानगे थापणे आनी हे ध्रुव चवन आनी सिद्धेश कदमान तयार केलां. हांगा ते काणी सांगूंक सोदतात जे आमचे खाजान लँड आसा अशें खंय जाल्लें की खूब पयलीं खाजान लँडान जे सी वॉटर येताले ताका बंद करपाक फार्मर्स खूब एक बंद तयार करताले. एक दीस अशें जालें की तांचो बंद सी वॉटर येवन फूल फुटलो आनी तेन्नाच एक मगर नाल्यार मानगें त्या बंदान येवन ताणें उदक तें बंद केलें. त्या दिसाच्यान अशें म्हणटात की फार्मींग कम्युनिटी जी आसता दे लूक एट द क्रोकोडायल एज अ प्रोटेक्टर ऑफ द खजान आनी त्या खातीर मानगे थापणे हे सेलिब्रेट करतात. युजली ते मड घेवन एक्चुली ताजेर थापून एक क्रोकोडायल तयार करतात. तसोच हांगा आर्टिस्टान ब्रिक्स घेवन एक बंद जो आमी कसो करतात तसो तांणी एक लेगो डिझायन बेस्ड एक इन्स्टॉलेशन हांगा तयार केलां. आनी एक आर्टिस्ट दीपल सिसोडियान एक सुंदर सेरामीक आर्टवर्क केलां. हांगा ताणें लैराई देवी आनी मिलाग्रीस सायबीण त्यो एकामेकांच्यो भयणी म्हणटात. सो ती काणी ताणें हांगा दाखयल्या की ह्यो दोनी भयणी एकामेकांक मेळूंक शकनात कित्याक एके कडेन आसा दुसरी दुसरे कडेन. सो कशी लैराई मिलाग्रिसा कडेन उलोवपाक ताजे खातीर शेवणी धाडटा पक्षी धाडटा आनी ताजें हें एक इमॅजिनेशन ताणें सेरामीक इन्स्टॉलेशनान हांगा दाखयलां. This work here has been created by another very young artist called Ambika Shirodkar and she showcases here different wax models. कान दिसता, नाक दिसता, धाकटो बाबू दिसता, पांय दिसता आनी हें अशें जाता की म्हापशां जी मिलाग्रीस सायबीण आसा लेडी ऑफ द मिलाग्रीस अ लॉट ऑफ पीपल बोथ क्रिश्चन्स एंड हिंदूज गो टू हर विथ ऑफरिंग्स ऑफ वॅक्स to ask for protection or to heal some part of their body, and whatever body part they want to heal they usually offer that in the form of a wax model which the artist is trying to showcase. ती आपली ओन पर्सनल काणी सांगता की जशें आप ते धाकटे आसतना ताज्या आवयन सायबिणेक व्हरून एक पांय दिल्लो आनी ताज्या मागीर ताजो जो पांयन जो दूख आशिल्ली ती गेली आनी ती ही काणी ते सांगूंक सोदता. हें काम जें तुमकां दिसता तें शैलेश दाबोलकर ह्या आर्टिस्टान केलां. ती सांगोड जे आमचे फेस्टिवल आसा विच इज सेलिब्रेटेड बाय द फिशींग कम्युनिटी इन गोवा वेर दे जॉयन टू बोट्स एंड ऑन द बोट्स दे पूट डिफरंट सेंट्स एंड गॉड्स फ्रॉम मायथॉलॉजी एंड देन सेलिब्रेटेड युजींग म्युजीक एंड ड्रम्स. हे तांणी फेस्टिवल हांगा दाखयलां. हांगा आमची आर्टिस्ट साविया वेगसान म्हामयची जात्रा दाखयल्या आनी एम्ब्रॉयड्री आनी पॅच वर्क करून तिणें हें आर्टवर्क तयार केलां. हांगा तुमकां वेगळी वेगळी गोडशीं खाजें जे विकतात जात्रेक तें सगळें हांगा तुका तें दिसता. तशेंच टेक्स्टायल आर्ट घेवन आयतार पुजा दाखोवपा खातीर मयुरी च्यारी जे आर्टिस्ट आसा ताणेंय एम्ब्रॉयड्री करून जशी वेगळी वेगळी पानां यूज करतात त्या पुजेक ती ताणें हांगा दाखयल्या. हांगा तशेंच वेगळे वेगळे खूब आर्टिस्ट आसा. हांगा आमकां दिसता सिद्धार्थ सुतार
ताणें हांगा कारीट जे आमी अशें पांया पोंदा घालून फोडटात दिवाळेक ताजो एक दृश्य दाखयल्या. तशेंच सिद्धार्थ केरकरान सांजांव जो जाता गोंयान तो इंटरप्रेट केला. हांगा तुका एक तोंड दिसता आनी ताज्या वयर कोपेल जे लायतात फुलांचे ते ताणें वेगळी वेगळी फुलां घेवन ताणें हांगा अशें एक स्कल्पचर तयार केलां. सायड बाय सायड हें जें एग्जिबिशन आसा हांगा तुका गोंयचे ऑलमोस्ट 40+ आर्टिस्ट दिसतले आनी ईच ऑफ देम हॅव क्रिएटेड वर्क्स इन डिफरंट मिडियम्स फ्रॉम एक्रिलिक टू पेंटिंग्स टू स्कल्पचर्स टू इंस्टलेशन आर्ट and each one of them showcases at least about 40 different types of festivals and celebrations and rituals that takes place in Goa and showcases Goa's abundant diversity. आमचे लास्ट एक्झिबिशन जे आसा विथ चिल्ड्रन इट्स कॉल्ड फेस्टिवल्स एज प्लेग्राउंड्स and here you see how children interpret festivals and look at the play element in festivals. You see here 108 masks that have been created by government school children from Saligaon and Pilen आणि तांणी आपल्या भशेन कार्डबोर्ड यूज करून रिसायकल्ड कार्डबोर्ड यूज करून वेगळी वेगळी नरकासुराची तोंडां केल्या. थोडी भुरगीं नरकासुराक भितात आनी थोडी भिनात सो थोड्यांनी सामकें क्यूट नरकासूर केला आनी आमकां सांगून दवरला की म्हजें नरकासूर डरावनें नासतलें पूण सामकें सुंदर आनी क्यूट आसतलें म्हणून. हांगा आमकां दिसता द लर्निंग सेंटर ह्या स्कुला बरोबर आमी काम करून टेक्सटायल वेस्ट यूज करून एक स्टफ टॉय केला आनी ताजो एक स्नेक केला, एक नाग पंचमी आमी गोंयान कित्याक सेलिब्रेट करता हाजेर क्वेश्चन्स हाजेर विचार करपा खातीर आमी हो एक इन्स्टॉलेशन केला भुरग्यां बरोबर. तशेंच नॅटली एक आर्टिस्ट आसा सेरामीक ताजे बरोबर काम करून एज अ मेंटर ताणें एक ऑर्फनेज जी आसा गोंयान त्या भुरग्यां बरोबर बसून वेगळे वेगळे तरेचे स्कल्पचर्स केल्या. हांगा तुका दिसता गोवा जें बरयलां तें मुस्लीम हिंदू आनी क्रिश्चन हे सिम्बल्स दाखोवन ताणें हें फूल एक इन्स्टॉलेशन तयार केलां. हांगा तुमकां दिसता की बेजिकली गणेश जो आसा जिजसा कडेन उलयता, वयर तुमकां दिसता पार्वती आनी मदर मेरी एकामेकां कडेन उलयता आपले आपले बाबू घेवन. अशेंच वेगळे वेगळे कॉन्सेप्ट्स घेवन भुरग्यांनी आपल्या भशेन आपल्या अंडरस्टँडींग ऑफ फेस्टिवल्स आपले फेवरेट फेस्टिवल्स हांगा दाखयल्यात. हांगा हे सगळे कॅनवस पेंटींग तुमकां दिसता. आमी एक रेजिडन्सी प्रोग्राम केल्लो, भुरगीं आमचे कडेन आयलीं आनी तांचे फेवरेट फेस्टिवल्स कितें आनी कित्याक हाजेर तांणी आपले आपले इंटरप्रिटेशन घेवन कॅनवस पेंटिंग्स तयार केली. लास्टली नितीन दोंडे म्हणून एक आर्टिस्ट आसा, तांचे बरोबर आमी एज अ मेंटर ताणें यूज करून भुरग्यां बरोबर ताणें एक एनिमेशन व्हिडिओ केलो ऑन द डिफरंट स्वीट्स दॅट आर सीन इन वेरियस फेस्टिवल्स इन गोवा अँड हाव वी लव ईटिंग देम अँड चिल्ड्रन लव ईटिंग स्वीट्स. हे फूल चिल्ड्रन्स एक्झिबिशन ऑलमोस्ट 200 भुरगीं गोंयांतलीं तांचे बरोबर आमी काम करून नॅटली मेरियांको, नितीन दोंडे, PS सूर्या, शारदा आनी टिन्सी हांणी सगळ्यांनी मेळून हे मेंटर आनी क्युरेट केला. म्युजियमान फेस्टिवल्स ऑफ गोवा ह्या शोन आमी नरकासूर पळयलो, माटोळी पळयली, क्रोशेचे एक लांब क्रिसमस ट्री पळयली, तशेंच तोशांचे फेस्त, शेणी उजो कितें हे फोटोग्राफ्स पळयले, आयतार पुजा कशी सेलिब्रेट करता, गोंयच्यो जात्रो कश्यो आसता ते आमी टेक्सटायल आर्टान पळयले आनी वेगळे वेगळे स्कल्पचर जे तुका सांजावाचे विशीं सांगता, दिवाळीच्या विशीं सांगता आनी गोंयचे जितल्यो जात्रा जाता, जितले हिंदू, क्रिश्चन, मुस्लीम फेस्टिवल सेलिब्रेट करता हे सगळे आमी ह्या फेस्टिवल्स ऑफ गोवा एक्झिबिशनान तुमकां दाखोवंक ट्राय करतात. हें एक्झिबिशन जें आसा तें 9 नोव्हेंबर टू 18 जानेवारी 2026 पर्यंत ऑन आसतलें आनी हांव तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की प्लीज ब्रिंग योर फॅमिलीज, योर फ्रेंड्स, योर चिल्ड्रन टू कम एंड सी दिस शो. इट विल टेक यू एटलीस्ट 1 hour and the Museum of Goa is open on Tuesdays to Sundays every day 10 a.m. to 6 p.m. and I really hope that all of you come here and get a chance to celebrate with us Goa's rich diversity and culture. Thank you.